कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हाँ टोल खुला है, पहुँचेगा 10 मिनट, बराबर क्लोज किया। नमस्कार, आम्ही असं सध्या म्हापसा बस स्टँडाचे आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे तुम्ही माझ्या फाटल्यान एक स्विफ्ट कार आसा ती पळोवंक शकता। ती सध्या हांगा बस स्टँडा वयल्यान आउट करता त्या सायडींतल्यान ती भायर वयताली। जेन्ना हांगासरल्यान आउट करता त्या गेटींतल्यान जेन्ना ही स्विफ्ट गाडी जी आसा ती आउट करताली तेन्ना हांगासर एक ओपन टॉयलेटीचो जो चेंबर आसा तो हांगासर ओपन आसलो आनी जेन्ना ही गाडी हांगासरल्यान पासा जातली तेन्ना गाडयेचो जो फुडलो टायर आसा त्या ओपन चेंबरान गाविल्लो आसा। सध्या गाडयेचे जे ऑयल चेंबर तशेंच जो सस्पेन्शन आसा ते टोटली हांगासर डॅमेज जाल्ले आसा आनी फुडल्यान जी गाडी आसा ती खंय तरी पार्शली डॅमेज जाल्ली आसा। सध्या हांगासर असो प्रश्न पडटा की हे जे अशे ओपन चेंबर्स आसा हाचेर सध्या लक्ष दिवपाची गरज आसा। कन्सर्न अथॉरिटी म्हणजे हेल्थ तशीच PWD आणि म्हापशेची आमची जी म्युनिसिपालिटी आसा त्यांच्यानी वेगवेगळे हांगासर इन्स्पेक्शन करून ह्या सारखे जे ओपन चेंबर्स आसा तेचेर खंय तरी एक सुटावो काडपाची गरज आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोची।